एसजीपीडीए पयशांचो घोटाळो जाला। या घोटाळ्याची दक्षता खात्यावरवीं चौकशी जावपाक जाय अशी मागणी पाळतोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। कोट्यांनी रुपयाचो घोटाळो एसजीपीडीए जाला अशें विजय म्हणटा। मडगांवां नगरपालिकेन हातूंत लक्ष घालप गरजेचें, तशेंच एसजीपीडीएच्या अधिकाऱ्यांनी लेगीत थंय घोटाळो जाल्ल्याचें मान्य केलां अशें विधान विजयान केलां। कोट्यांनी रुपयाची उदकाची बिलां उरल्या, पैसे जे कलेक्ट करताले ते पैसे पीडीएक येवंकूच ना, थंयच्या लोकां कडच्यान पैसे कलेक्ट जाताले। हे सगळें आमकां पयर प्रेजेंटेशन दिल्लें आहा आनी ऑफिसर्स ऑफ द पीडीए आर एग्रींग, बट दे से वी कुडंट डू एनीथिंग। देर शुड बी अ विजिलन्स इन्क्वायरी इनटू द होल अफेयर। I am going to demand this. Municipality should act. Municipality should act. What municipality is doing, I don't know. Municipality should say that it is alive, not dead. पैशांचो फ्रॉड जालो पीडीए भितर सामको चेक कर मरे तूं। ताणें ओगीच म्हणलें एमपीडीए म्हणून दोगीने पिसो नवो आमदार मरे। ताणें पळोवन ताका पासून शॉक आयलो तो। फ्रॉड म्हळ्यार कितें, लोकां कडच्यान पयशे कलेक्ट केले पूण पीडीएन येवंकूच ना। पीडीएक प्लस बिल दिलें कितले तर कोट्यांचें, कोटी मरे काय लाख कर कोट्यांनी घे हो हा मेंबर सगळ्यांनी आयकलां आमी तें व्याख्यान। हांव ते पर्टिक्युलर मनशाचेर कॉंत्र म्हणून उलयना। दिस इज वॉट हॅज बीन स्पोकन आनी तो कॉंत्र जावन म्हाका तो पडलो।